उत्तर गोंय ट्रक असोसिएशनाच्या धन्यांनी एकठांय येवन भायल्या ट्रक धन्यांच्या 10 चाकी जड ट्रकांआड निशेध केलो। तशेंच परवरे चालू आशिल्ल्या नव्या फ्लायओव्हराच्या प्रकल्पाचे थळाव्या ट्रक वेवसायांक निविदा दिवंक नाशिल्ल्यान ट्रक धन्यांनी तिडक उक्तायली। गोंयच्या ट्रक धन्यांकडेन 6 चाकी ट्रक आसा ताचो वापर करूं येता। ताका लागून सरकारान निविदा भायल्या ट्रक धन्यांक न दिता थळाव्यांक दिवची अशी मागणी गोंयच्या ट्रक धन्यांनी केल्या। आम्ही नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर एसोसिएशन जे परवरी जे काम चल्लां फ्लायओव्हराचे ते तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडून काम दिलां दुसऱ्यांक भायल्यान गुजराती राजस्थानी आनी हे ट्रक सुद्दां ते खडी घेवन येता पळय ते दुसऱ्यांक काम काडून दिल्लें आसा। आमच्या लोकलांक काय कामूच मेळना। आमच्यो ज्यो 6 टायराच्यो गाडयो आसा पळय त्यो अक्षरशः बंद आसा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटान तें काम आमकां दिवचें। पुलीस स्टेशन आमी येयल्ले सांगपाक की कंप्लेंट बरोवपाक की तें काम आसा पळय तें सगळें आमच्या लोकलांकूच दिवचें कित्याक आमच्यो गाडयो खूब बंद आसा। इवन आमचे टँकर कार आसा पळय इवन म्हाजो जो टँकर आसा आमच्यो तेका भायले राजस्थानाच्यो गाडयो हाडून खाली करतात। आमी कितें करपाचें मागीर? आता गाडयो खंयच्यो सगळ्यो राजस्थानच्यो ना गाडयो हांगासरल्यो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेंच्यांनी गुजराती जो आसा पळय सतपाल म्हणून तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिला राजस्थानीक दिला। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमचे लोकल आसा पळय तेकाच काम मायनींग बंद जालां सगळें बेकार आसा। परत हे सुद्दां प्रोजेक्ट जे कितें येता पळय ते भायल्यांकूच मेळटा। आमकां अक्षरशः आमकां मेळोंक जाय आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो ओव्हरलोड येता सारक्यो आनी जी रेट आसा पळय ती आमकां मागीर 6 टायरांक कांयच परवडना। हे व्हडले टायर वाडयतात आनी रेटी तेंची सारकी कमी आसता मागीर आमकां बिजनसूच ना मागीर लोकलांक। एक्चुअली आमी ते कन्सर्न आसा तेंचे ऑफिसर्स पण आसा पळय फ्लायओव्हराचे जे तेंचे ऑफिस आसा तेचे कडेन गेल्ले आमी। सो तांकां मेळ्ळे आमी तेंचे कडेन उलयले डिस्कस केलें आनी एकदां दोनदां 3-4 फावटी आमी गेले पूण आमकां तो रिप्लाय तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलो तो येवंक ना। आनी जे कोण आमचे कॉन्टॅक्टातून ना हांगासर आतां नॉर्थ गोवान आमी आतां पेडण्याच्यान म्हापशा पर्यंतचे जे गाडयोवाले आसा 6 व्हिलर टिप्पर्स आसा सगळ्यां कडेन ते काम आमकां मेळचें आनी आमचे गाडयो थंयसर त्या रुटान चलच्यो आनी अशें करून ते आमकांच मेळचें काम म्हणून आमी प्रयत्न करता। पूण तशें कांय आजून पर्यंत जालें ना। एक जवळ जवळ आतां 25 दीस जाले तेच्या फाटल्यान आमी आसा तेंच्या कडल्यान आमकां जो रिप्लाय येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयना। आनी भायले गाडयो आनी कोण खंयचो तरी ट्रान्सपोर्टर येवन थंय भितर मटेरियल घेवन येतात। हे राती आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ते गाडयो स्टॉप केले आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमी घेवन येयल्ले की हे अशें जावपाक जायना आनी हे ओवरलोडींग करता आनी 10 व्हिलर 12 व्हिलर अशें गाडयो आनी आमच्या भुरग्यां कडेन 10-12 व्हिलर अजून तरी गाडयो ना। 6 व्हिलर गाडयो आसा ते 6 व्हिलर गाडयो हांगासर स्मूथली त्या ट्रान्सपोर्टाक चलचे इतलेंच आमी आनी अंडरलोडान चलचे। तेंचे कडेन कितें तांकां खंयच्या हेचेर टेंडर दिला कितें दिला ते आमचे आजून तेंच्या कडेन डिस्कस जावंक ना। तो ओनरूय हांगासर येयला जेचे गाडयो हांगा उबे दवरल्या तो येयला। सो तेंच्या कडेन डिस्कशन आमचें चालू आसा उलोवप चालू आसा।